प्रेस कॉन्फरन्सान म्हजे बरोबर आज आसा आमचे फुडारी बाब सलमान खान। आज दोन विशय आसा ताका लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स आयोजीत केला। पयलो विशय म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें की काल आमी अनाउन्स केल्लें की बाब अरविंद केजरीवाल गोंयांत येवपाचे आसा। आज येतले। फाल्यां सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचें ऑफिस ओपन जातलें आनी आमी एक नवे जे मोहल्ला क्लिनीक जशें आशिल्लें दिल्ली तशें आमी गोंयभर एक संकल्प चलयला की गोंयांतय त्या प्रकारचे आमी स्वताक कांय क्लिनीक ओपन करतले। ताका लागून एक आमी ब्रँड तयार केल्लो आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक म्हणून, जे हांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन फाल्यां ताचें उक्तावण आशिल्लें आनी त्या उक्तावण सोहळ्याक एक सोहळो मनोवपा खातीर, एक उद्घाटन लोकांक संबोधपा खातीर बाब अरविंद केजरीवाल गोंयांत येवपाचे आशिल्ले आज आनी फाल्यां उद्घाटन आशिल्लें। पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज भारतीय सेना जी आसा ती पाकिस्ताना विरुद्ध आमी लढो उबारला। जे टेररिस्ट एक्टिविटीज भारतांत जाल्ल्यो, ज्यो काश्मीरान ज्यो हत्या जाल्ल्यो आमच्या नागरिकांच्यो, ताचो बदलो आज आमचे डिफेन्स फोर्सीस पाकिस्तानाचेर हल्लो करून घेता। अशा वेळार आमकां दिसलें की हे फाटले 2-3 दीस जाले आमचे पंजाबान सरकार आसा, तुमकां खबरूय आसा, आम आदमी पार्टीचे पंजाबान सरकार आसा आनी पंजाबचे खुबशे डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आशिल्ल्या कारणान थंय ब्लॅकआउट चल्ला। थंय आमी पळयलां की थंय कर्फ्यू चल्ल्या, थंय बॉम्ब शेलिंगूय जाल्या आनी अशा वेळार आमचे जे आम आदमी पार्टी पक्षाचे कन्व्हेनर बाब अरविंद केजरीवाल आसा ते ताजो पुरेपूर थंय जो आसा ताजो डिटेल्स घेवन आज हाय लेवल मिटींग, फाल्यां हाय लेवल मिटींग आसा। आमचे माननीय मुख्यमंत्री बाब भगवंत सिंग मान जी पंजाबचे मुख्यमंत्री जे आसा तांणीय थंय मिटींग आपयल्या, सुरक्षेचो आढावा घेता। अशा वेळार आमकां दिसलें की अशा प्रकारचो सोहळो हो गोंयांत जावचो न्ही आनी आमी करचो न्ही म्हणून फालचो जो पब्लीक फंक्शन जो आशिल्लो ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिस आनी जे पार्टी जे क्लिनीक आमी ओपन करताले आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनीक, ताचो जो पब्लीक फंक्शन आशिल्लो तो फंक्शन आमी रद्द केला। पण जे क्लिनीक आसा त्या क्लिनीकचे ओपनिंग फाल्यां हांव करतलो, कारण मुख्य हेतू आशिल्लो ते क्लिनीक ओपन करता आसतना की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी चिंबला आनी मेर्शे पर्टिक्युलरली पब्लीक हेल्थ सेंटर ना। कितलोशे हे जालो आमी पळयला की गोंयांत थंय पब्लीक हेल्थ सेंटर ना आनी मेर्शे किंवा चिंबलचे जे लोक आसा जांकां जर बारीक बारीक सारक्या गोश्टी खातीर ट्रिटमेंट करपा खातीर GMCन वचचें पडटा किंवा मेक शिफ्ट जो एक स्मॉल अरेंजमेंट केल्लो आसा थंय वचचें पडटा। अशा वेळार तांकां मेडिकल फेसिलिटीज दिवच्या उद्देशान जे आमी क्लिनीक ओपन करता, म्हाका दिसता ते ओपन न करप म्हणजे एक तांकां डिप्रायवेशन आसा म्हणून आमी ते ओपनिंग फाल्यां दवरतलेच। सो फाल्यां ओपनिंग करतलो। आमचे जे कार्यकर्ते आसा थोडेशे आनी आमचे जे लिडर आसा तांच्या हातांतल्यान ते आमी फाल्यां करपाचें ठरयलां। पब्लीक फंक्शन वील बी अनाउन्स लेटर फॉर वॉट एवर that was announced and postponed as far as tomorrow's function is concerned. तो एक मुख्य प्रेस कॉन्फरन्सचा दुसरो जो हेतू आसा तो आज तुमी सकाळी पळयला आसतले की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांणी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स, आज एक पब्लीक हियरींग दवरिल्ली। टॅरीफ वाडोवपाचें आसा गोवा सरकार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आनी 25, 26, 27 आनी 27-28 अशें जे रिकमेंडेशन आयला दॅट टॅरीफ इन्क्रीज इज नियरली अबाउट 15 to 20% जी टॅरीफ इन्क्रीज जावपाची आसा। म्हाका दिसता गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक खबर आसतलें की फटींग भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तांणी लास्ट इलेक्शना पयलीं सांगिल्लें आनी त्या वेळारूय म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान प्रायजीस किंवा जे आशिल्ले ते फिक्स केल्ले आनी वाडोवन आशिल्ले, पूण ती फटींगपणां आशिल्ली आयच्यान सिद्ध जाता। ह्या फटींग भारतीय जनता पार्टी सरकारान त्या वेळारूय सांगिल्लें की सिलिंडर फ्री दितले म्हणून। खुद्द चीफ मिनिस्टर वा प्रमोद सावंत आनी तांच्या सरकारान तांचे जे घटक आसा तांणी सांगिल्लें की प्रत्येक नागरिकाक 3 सिलिंडर फ्री मेळटले वर्साक म्हणून। ते सिलिंडर म्हाका दिसता ती सिलिंड्रेला म्हणून तांची एक आशिल्ली, वी कॉलर सिलिंड्रेला, जी ज्या वेळार 400-500 सिलिंडर जातालो त्या वेळार ती रस्त्यार बसून सिलिंडर घेवन बसताली, पूण आज तो सिलिंडरूय गायब जाला आनी तीय गायब जाला। सिलिंडर 1100क पावला आनी फुकट जो सिलिंडर भारतीय जनता पार्टी सरकारान गोंयकारांक प्रॉमीस केल्लो तो अजुनूय मेळना। त्याच बरोबर सरकारान एक मोठें आश्वासन दिल्लें आनी त्या वेळार तांणी दाखयल्लें की आमी आश्वासन पुर्ती केल्या म्हणून की 16,000 क्युबिक लिटर पर्यंत उदक जें आसा तें आमी फुकट दितलें म्हणून, 16,000 लिटर पर्यंत। आनी परिस्थिती अशी जाली की सरकाराक लास्ट असेंब्ली सेशनाक मान्य करचें पडलें की आमी गोंयकारांक
4 वरां वेळ उदक दिवपाक शकना. 4 hours बॅरली ते उदक दिताले. तातल्यान जे कितें उदक मेळटाले, जे 4 थेंब मेळटाले, तातले 16,000 जे लिटर पर्यंत फुकट आशिल्ले, तातल्यान म्हाका दिसता 45 to 55% ऑफ गोंयचे जे कंज्युमर आशिल्ले उदकाचे, जे गरीब लोक आशिल्ले, तांकां जो ताचो फायदो जातालो तो म्हाका दिसता ह्या भिकारी सरकारान परत काडून घेतला. हांवें त्या वेळार ट्वीट केल्लें की गोंय सरकारान जर एक 5-6 इव्हेंट म्हणजे स्पिरीट ऑफ गोवा किंवा आनी कसली गोवा आनी अल्कोहोल फेस्टिवल ऑफ गोवा आनी ग्रेप फेस्ट आनी कसली फेस्टिवलां करता ते, प्रत्येक फेस्टिवलाचेर 5 कोटीचे जे इनिशियल निविदा आसता ते 17 कोटीची बिलां पास करपी हो सरकार हांकां जर एक गोंयकारांक जर एक 5-10 कोटीचें उदक फुकट दिवचें पडलें जाल्यार ताचो त्रास जाता आनी त्या खातीर ती स्कीम तांणी बंद करपाचो अनाउन्समेंट केला. तेन्ना ह्या भिकारी सरकारान आज परत एकदां लायटीचें जें बील आसा तें वाडोवपाचो आज उद्देश दवरून आज पब्लीक हियरींग केल्ली आनी इनफॅक्ट सरप्रायझिंगली आज पयलींच अनाउन्समेंट केल्लो की पॉलिटिकल पार्टिसान कितें आसा तें सबमीट करून वचचें म्हणून. म्हणजे हाजो अर्थ आवाज बंद आनी सादे लोक जे थंय येवपाक शकना तांकां सरकाराक आयकपाचें ना तांचें. आनी ह्या परिस्थितीक लागून आज आमकां आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडल्या. म्हाका दिसता गोंय सरकार कानान घालत आसता लोकांच्या. आनी तुमी जर एक तुमचें बील पळयलां, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आपलें लायटीचें बील केन्नाय पळोवचें. एक लायटीच्या बिलाक सायडीक प्रेझेंट बील चार्जीस म्हूण आसता, समोर बील धरलेले रायट सायडीक ते आसता आनी तातूंत पर्टिक्युलर्स म्हणल्यार फिक्स चार्जीस म्हणून एक अमावंट आसता. अदर देन एनर्जी चार्जीस आसता. मागीर फ्युएल एंड पावर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट सन्ड्री चार्जीस, म्हणजे सरकार जे तुमकां लायट पावोवपा खातीर जो खर्च करता तुमकां दिसता आसत सरकार आपल्या बोल्सांतल्यान घालता आसतलो न्ही, तो तुमचे कडल्यान वसूल करता. ताच्या भायर आनीक चार्जीस आसता. इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून 0.2% चार्ज करता आनी सबसिडी वॉटेवर एंड पब्लीक लायटींग ड्युटी, म्हणजे सरकार जर लायट पेटयता आनी पेटयना, जे रस्त्यार पेटयता किंवा सरकाराच्या दारान ज्यो पेटयता लायटी, त्यो सगळ्याचे ड्युटी तुमचे कडल्यान चार्ज करतात. तुमचे बील जर पुराय पळयत जाल्यार नियरली 15 to 20% ऑफ युअर बील कंप्रायजीस ऑफ दीस. म्हणजे जर तुमकां 100 रुपयाचें जर बील येता जाल्यार तातूंत 20 रुपया हे चार्जीस आसता जे नकळत तुमच्या बोल्सांतल्यान सरकार काडून घेता. अशें आसतनाय आज सरकारान एक अनाउन्समेंट केला की आमकां आनीक इतल्या सवाय इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक मेळची ना, 24 वरां तर ते दित ना, पूण इतली मेळची ना आनी म्हणून फुडल्या 3 वर्सांत नियरली 15 ते 17% पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस वाडोवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. हे करता आसतना जेन्ना आमी ऑब्जेक्शन घालें, जे ऑब्जेक्शन आशिल्लें की बंच केबलिंग म्हणून तांणी केल्लें. बंच केबलिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्कॅम्स ऑफ गोवा, जे अजून फेल आसा. त्यो वयऱ्यो वायरी दिसता पळय तुमकां काळ्यो काळ्यो, त्यो सरकाराचे काळे धंदे ते वापरना आनी ते काळे धंदे आज गोंयभर आसा. देर इज अंडरग्रावंड केबलिंग फेल्युअर्स. मेर्शे सांताक्रूज सारक्या जाग्यार अंडरग्रावंड केबलिंग केल्या, पूण म्हाका दिसता आतां फाटले 2.5 वर्सां जालीं तांकां कनेक्शन जावना. इश्यू कितें आसा ते सरकाराकूच खबर आसा. आनी एक भायल्या कंपनीक अंडरग्रावंड केबल घालपाक दिल्ले, ते खुबशे जाग्यांचेर फेल जाल्या. दे वर सबस्टँडर्ड. आनी फाटलीं 10 वर्सां जालीं भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रिसिटीच्या नांवान जो स्कॅम चलयला तो आज उघड जाला. कारण अशी परिस्थिती जाल्या की आज त्या सगळ्या चोरयेचो जो पयसो आसा तो ते आज गोंयच्या गरीब मनशाच्या बोल्सांतल्यान काडून घेवपाक सोदतात. आनी दुसरो पर्याय तांकां ना, कारण चोरपाची जी बाकीची जे जागे आसा ते सद्या तांचे बंद जाल्ले आसा. म्हणटकूच खंयच्यान ना खंयच्यान तरी टॅक्स लावन, दुधाचेर टॅक्स, हाचेर टॅक्स तो लावन जालोच तांचो. मरणाचेर टॅक्स, आतां हावजींग सोसायटीचेरूय टॅक्स लागला. तो तुमकां खबर आसा जाल्यार खबर ना म्हाका, आय विल नॉट मिक्स दॅट इशू टुडे. जो हावजींग सोसायटीचो जो टॅक्स आसा जाका लागून GST 18% जी लोकांक भरची पडटा ती त्या विशयाचेर मागीर येवया. स्टॅम्प ड्युटी हे ते सगळे चोरून जाले. आतां लायटीचे जे गरीब मनशाक जे घरान लायट आसूंक जाय त्या विशयाचेर आज सरकार गरीबाक सोडिल्लो ना. थंयच्यानूय सरकार आज प्रत्येक गरीब मनशाच्या बोल्सांतल्यान एक पयलीं 20% काडटाले, ताका आनीक 15% एडिशन जातले. सो नियरली 35% तुमच्या बोल्सांतल्यान एक्स्ट्रा सरकार काडटा. आनी ते सांगपाक लागून आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. बाकी सलमान जो एक नागरीक म्हणून ताणें आपली थंय सबमिशन्स केल्या, पार्टीकय रिप्रेझेंट केला आनी आम आदमी पार्टीन आज ऑब्जेक्शनूय घाल्या की सरकारान ही दरवाड करची न्ही म्हणून. कांय खर्च कमी करचे, कांय जे इव्हेंट करतात ते कमी करचे आनी ते सगळे जर कमी केले जाल्यार सरकाराचे खुबशे पयशे वाचतले. ते पयशांचो वापर सरकारान सबसिडायज इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक करची. जे सबसिडी आज सरकार म्हणटा कितें स्वयंपूर्ण गोवा, सगळी भाशणां. स्वयंपूर्ण गोवा जर एक स्वयंपूर्ण भुरगो जातलो
जाल्यार ताका कितले त्रास जाता हाजो जर तुमकां सिंपल लॉजीक कळपाक जाय जाल्यार हांव आज सिंपल एक सांगता तुमकां. फाटले 5 दीस जाले CCPची ऑनलायन वेबसायट चलना. 5 दीस जाले. म्हणजे तूं जर कितें परमिशनाक तुका मागूंक जाय कितें हाका ताका जाल्यार तें म्हणटा 5 दीस चलना आनी यू कॅनॉट एनीवे अप्लाय विदावट गोईंग ऑनलायन. पूण हें कित्याक चलना हें कोणाक खबर ना. सो स्वयंपूर्ण जर जातलो एक भुरगो जाल्यार ताका स्वयंपूर्ण जातलो जाल्यार कितले अडखळे येता तें म्हाका दिसता सरकारान कळपाक जाय. आनी तांतल्या तातूंत सबसिडी ज्यो मेळटाल्यो ज्यो एग्रीकल्चरल हांगा थंय ज्यो मेळटाल्यो त्योय आयज काडून घेवपाचो प्रयत्न चल्ला, त्यो वाडोवपाचो प्रयत्न चल्ला. अशा तरेन स्वयंपूर्ण सक्षम गोंय कशें जातलें हाचें उत्तर म्हाका भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिवचें पडटलें. बाकी आमचे बाब सलमान भाई तुमकां सांगतले की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची स्कॅम स्टोरी आनी चोरयेची स्टोरी कशी आसती. सलमान नियरली अबावट 20% इन्क्रीज ऑलरेडी कशान ना कशा तरी काडत आसा. तातल्यान चोरी जी आसा लायटीची चोरी जी आसा ती आसा विशय. पेंडींग बिल्स जे आसा जे रिकवरी करपाचे आसा ते विशय आसा. हे सगळे विशय जर कळले जाल्यार खंयच लायट वाडोवपाची गरज ना. पूण खंय तरी दिसता की सरकाराक सामान्य मनशाच्या बोल्सांतल्यान पयशे काडपाक खूब उमेद आसा आनी ते काडत आसा. आनी ऑल प्रॉमिसीस आर जस्ट बिफोर इलेक्शन. सो आतां 2025 जाले, 26 फुडले म्हणसर आतां जॉबां येतली आनी कितें कितें अनावन्समेंट जातले. 27 मेरेन ते व्हरतले आनी मागीर 27 आमचो सरकार येतलो हाचे बद्दल म्हाका डावट ना. तेन्ना प्रॉबेबली ह्या फावट फटींगपणां चलचें ना अशें तरी दिसता. पूण ही जी फटींगपणां आसा ती खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आजची प्रेस कॉन्फरन्स. तुमचे कितें प्रश्न आसा सांग. 24 वरां इलेक्ट्रिसिटी तुका येता. हांव पणजेन रावता, मेरशेन रावता, दोनी कडेन घरां आसा म्हजी. सकाळची 4 वता, सांजची 5 वता आनी एकदां अशें वता की तुका खबर नासता कित्याक लागून गेला म्हणून. म्हणजे पावसान तर अशें बरें आसा की पयलीं चुट्टा पडटाली म्हणून लायटी वताल्यो. आतां ते म्हणटा अंडरग्रावंड केबलींग घातलें. आतां कितें पडटा. सो 24 आवर्स जर कोणीय सांगता की आपल्याक लायट मेळटा म्हणून गोंयान जाल्यार हांव ताचो सत्कार करपी. सरकाराचो करया मागीरच. पूण 24 आवर्स जर कोण सांगता की आपल्याक 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आसा जाल्यार ते धंदे बंद मरे हाजे कोण ते इन्वर्टरवाल्यांचे. दिल्ली सुरू जाला. दिल्ली आमी 24 वरां सरकार दिताली, लायट दिताले. पूण आतां तेंय ना. दिल्लीन सगळ्यांत चड खूश कोण आसा जाल्यार इन्वर्टरवालो. इन्वर्टरवाल्यांचो धंदो इतलो वाडला की डोनेशन दिता जाल्यार खबर ना. पूण म्हाका हांगाय तीच परिस्थिती आसूं शकता रे की सरकार रन्स ऑन डोनेशन्स एंड ब्रायब्स. दीस इज हे परिस्थिती. उदक कितले वरां येता तुका. तूं बांयचें पिता, हांव बांयचें पिता, कारण उदकूच येना. आनी आज परिस्थिती अशी जाल्या की आय विल टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी. तालिगांव मागीर कारंजाले, मिरामार हांगा हेपेटायटीस बी जाल्या. हेपेटायटीस ए दिसता म्हाका ती कामीण जाता ती. समथींग टू डू विथ फिकल मटेरियल इन वॉटर. सो आज जे काम चला जी सुडा अंडर किंवा PWD अंडर जे सुवेरेज लायन कोणी घाल्या पळय त्यो सुवेज लायन्स आनी PWDची वॉटर पायपलायन मिक्स जाल्या. आनी म्हाका दिसता आमचो फ्रांसीस कुएलो बाबान ते इनिशिएटीव घेवन प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतिल्ली ह्या विशयाचेर. PWD सांगता तुमी सोदा म्हणून प्रॉब्लेम कितें आसता. सो PWD जे खातें आज सरकार घेवन बसला, चीफ मिनिस्टर घेवन बसला, ते खातें लोकांक सांगता की तुमच्या जर उदकान भितर उतर कितें म्हणून वापरूं घाणीचें उदक येता. म्हणजे लोकांच्या तोंडान आज कितें घाला तें पळय सरकारान. ते जर आज उदक येता गोंयान लोकांच्या घरान आनी सरकार सांगता तुमी सोदून काडा तुमच्या घरान कशें येता. म्हणजे हांवें म्हजें टॉयलेटीचें उदक व्हरून उदकाच्या पायपाक जॉयन केला काय तुमच्या करप्शनाच्या अंडर जे सिवेज पायपलायन तुमी घाल्या which are unusable as far as engineering people who have said that they are laid in such a way that they cannot be used in certain places because height is such that टॉयलेटी जर लोकांच्यो कनेक्ट केलो जाल्यार ते भायले टॉयलेटीचें उदक तांकां येतलें म्हणून. दे आर टॉकिंग अबाउट सक्शन पंप आनी हें तें. सक्शन इज टू सक पिपल्स मनी आउट ऑफ देअर पॉकेट्स. सरकाराचे कडेन एक सक्शन पंप आसा. लोकांच्या तुज्या बोल्सान पयशे आसा कशें दिसलें न्ही सांबाळता ते सक्शन करता खंयच्यान ना खंयच्यान तरी लायटीच्या बिलान जावं आनी खंय आनी कित्यान तरी. ही परिस्थिती आसा सरकाराची. सो सरकार जर तुमी सांगता आनी कोणीय जर म्हाका सांगता की 24 वरां लायट येता म्हणून त्या मनशाक हाड. आय वील बी हॅपी टू फेलिसिटेट हिम आफ्टर एवरी इश्यू इज ओवर. आमी मरे जे आमची सेना आज बॉर्डरीचेर लडटा आनी आज एक नागरीक म्हणून आमी जे आमचे भारतीय नागरीक जे आसा हे प्रत्येक भारतीय नागरिकान तांचे बरोबर रावपाची गरज आसा. कशे तरेन मुवमेंट जातलो, कशे तरेन भारतीय सेना हो जो आज आमी हल्लो चलयला पाकिस्तानाचेर
तो कशे तरेन फुडें वतलो हाजें अजून कोणाक कांय खबर ना. आयज तुमकांय खबर आसा खुबशे एअरपोर्ट्स बंद जाल्ले आसा. कशे तरेन आमचो फुडें हाव डू वी प्रोग्रेस इन दीस डायरेक्शन वी डू नॉट नो. सो वील एट दीस स्टेज आय वील नॉट से एनीथींग, बट आमी तांकां जाता तितलो सपोर्ट करपा जाय. आमचो मोरल सपोर्ट हांव काय हाजेर वचून लडूंक शकना, पूण आमचो हांगा सेलेब्रेशन करप तांचेर अन्याय अशें म्हाका दिसता. म्हणून आमी जो हो कलेक्टीव डिसिजन घेतलो. हांव तांचे कडेन सकाळीं उलयलो, तांणी स्वताहून सांगलें की आपल्याक वायट दिसता की तुवें सगळी तयारी केल्ली, पूण नोबडी न्यू दॅट दीस इज गोइंग टू एस्केलेट टू दीस लेवल. इट हॅज एस्केलेटेड टू अ लेवल वेर आय विल बी हॅपी की आज आमचो सरकार आनी डिफेन्सान जर मेळून पाकिस्तान ऑक्युपायड काश्मीर आमचे परत घेतले जाल्यार आमी ताका 100% ताचे बरोबर आसतले. आनी आमची डिफेन्साची ती कॅपेसिटी आसा ते परत घेवपाची. तेन्ना ते म्हजे कडेन सकाळीं उलयले आनी ताणें सांगलें की पंजाबांनी कालूय शेलिंग जाल्या, आनी शेलिंग जाल्या कारण आमचो जो सरकार पंजाबान आसा तो सरकार प्रत्येक गोश्टीचो आढावो घेता. अशा वेळार एक सेलेब्रेशन करप हें म्हाका पटना. आनी तुका जर दिसता म्हणजे आमी दोगांयनी तो एकठांय आमच्या टिमी बरोबर विचार केलो की दीस इज नॉट द रायट थिंग टू सेलेब्रेट. बट क्लिनीक जें आसा तें हांव फाल्यां ओपन करतलो, कारण क्लिनिकान डॉक्टर्स आर ऑलरेडी अपॉयंटेड and they are going to start operations from 10th of May tomorrow, which is also my birthday. That was the occasion why we chose 10th of May tomorrow. But doctors जे आसा ते फालच्यान अवेलेबल आसतले आनी वेगवेगळ्यो ज्यो फॅसिलिटीज आमी अनाउन्स केला त्यो प्रत्येक फॅसिलिटी फुडल्या विकांतल्यान म्हणजे दोळ्यांचे जे आसा क्लिनीक इज गोइंग टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स. क्लिनीक इज गोइंग टू कवर युअर एंटायर आय स्कॅनिंग. म्हणजे त्यो दोळ्यांचे जे प्रत्येक रोग आसा जे आमी थंय निदान करतले. फुकट कॅटरेक्ट ऑपरेशन्स ऑल्सो वील बी कंडक्टेड थ्रू आवर क्लिनीक. गायनेकोलॉजिस्ट आसा, स्किन स्पेशलिस्ट आसा, म्हणजे नॉट जस्ट बेसीक थिंग बट ऑल्सो सुपर स्पेशालिटी जे आसा ते डॉक्टर्स ते आसा. पॅथोलॉजिस्ट आसा, तुजे ब्लड प्रेशर आसूं किंवा ब्लड शुगर टेस्ट आसूं जे बेसीक कांय लोकांक ते करपाची कॅपेसिटी नासता आनी ते करता जाल्यार एक तर डॉक्टरा कडेन वचचो पडटा किंवा GMCन OPDन रावचें पडटा. आनी हे करपा मागचो विशय म्हणल्यार कितें, आमी GMCन हांव एक दीस गेल्लो तेन्ना हांवें पळयली गजाल की OPD इज सो फूल. लोक आदले दिसा 4 बी येवन रावतात थंय. म्हणजे दुसरे दिसा जर हे जाय जाल्यार आदले दिसा येवन रावता लायनीक. ही परिस्थिती आसा वीच शोज द हेल्थ इन ऑर डिमांड ऑफ द कायंड ऑफ हेल्थ दॅट वी रिक्वायर. आनी तातल्यान हो निर्माण जाल्लो हेतू, तो हेतू सोडचो न्ही म्हणून आमी तो फाल्यां ओपन करता. आय एम नॉट अ गव्हर्मेंट. It is from my resources and it is from my connections, my own funds that I am doing this. Nobody has sponsored me this, neither government has sponsored me. So सद्या सांता क्रुजा पुरतेच आमी ते दवरला. पूण some patient who is needy comes, do you think I should refuse? No, certainly not. सो खंयचेय कितें आसत कित्याक आमी ते करत आयिल्ले आसा. म्हाका दिसता माय असोसिएशन विथ 2 क्लब्स वीच इज रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवियारा आनी रोटरी क्लब ऑफ डॉनापावला, तातूंत म्हजी बायल आसा आनी रिवियारान हांव आसा. ह्या दोनी क्लबान जे आज हेल्थ सेक्टरान काम केलां, मोर पर्टिक्युलरली रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवियारान आज रेटिनोपथीक लागून मशीन्स दिल्ले आसा विच आर इन सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा. आनी तुमकां याद दिता हांव की कोविडाच्या टायमार आमी त्या वेळार जे टेस्ट जाताले कोवीड ते एक्सपेडायट करपाक आमच्या क्लबान जी मशिनां दिल्लीं किंवा सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकान आमी जे त्या वेळार बॅड्स घाल्ले आनी त्या वेळार आमी जे ऑक्सिजन इशू वेगवेगळे जे इशू आमी त्या वेळार घेतिल्ले तातल्यान हेल्थ सेक्टरान खूबशी हें जालां. सो आवर क्लब इज ऑल्सो असोसिएटेड वीथ providing machines for breast cancer screening, cervical cancer screening आणि डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर अँड प्रिव्हेन्शन इज द बेस्ट वे टू डू इट टुडे. हे आमी अशे कॅम्प वेगवेगळ्या जाग्यांनी करत आसा गोंयभर. पण क्लिनीक इज सेंट्रीक टू सांता क्रूज, बट नो पेशंट हू एक्चुअली कम्स देर अँड सेज कॅन आय बी ट्रीटेड बिकॉज आय कांट अफोर्ड ट्रीटमेंट, I will never turn them down.